भुरग्यानो, तुम्ही तुमच्या मम्मा पप्पा वांगडा रावतात. तांच्या वांगडा खेळपाक, जेवपाक, भोंवपाक, गजाली करपाक तुमकां कशें दिसता? बरें दिसता न्हय? आजी आज्या कडल्यान काणयो आयकोपाक, नवीन नवीन गजाली शिकपाक, खेळ शिकपाक, इश्टांच्यो गजाली करपाक तुमकां आवडटा न्हय? तर आज आमचो घराबो आमकां कितलो मोलाचो तें आमी आमची पयली शाळा ह्या पाठांत शिकुया. हो आदी आनी ही ताची शाळा. तो शाळेन वाचपाक आनी बरोवपाक शिकता. ही ताची दुसरी शाळा. ताची पयली शाळा खंयची ती खबर आसा तुमकां? ताचें घर. थंय तो चलपाक, उलोवपाक, खावपाक, कपडे घालपाक आदी खूब गजाली शिकलो. हें ताचें घर आनी हो ताचो घराबो. घराबो म्हळ्यार सदांच एका घरांत रावपी नातलग. ताच्या घराब्यांत ताची आजी, आजो, आवय, बापूय, भाव, भयण, काका, काकी आनी चुलत भावंडा रावता. हो व्हड घराबो. आदी ताच्या आजी सारको दिसता, पूण तो आवय सारको चलता. ताका ताच्या घरांतली बाबू म्हणून उलो मारतात. हो आदीचो शेजारी वीर, ताचो इश्ट. ताच्या घरांत ताची आवय, बापूय आनी व्हडली भयण रावता. हो ल्हान घराबो. तो ताच्या आवय सारको दिसता, पूण ताचे दोळे बापाय भशेन आसात. ताका ताच्या घरांतली छोटू म्हूण उलो मारतात. आतां पळोवया घराब्यांतली नातीं, बापाय वाटेनची नातीं. हो आदी आनी हो आदीचो बापूय. आमी बापायक बाबा, पप्पा, डॅडी, अब्बा आदी म्हूण उलो मारतात. हो आदीच्या बापायचो बापूय. आमी बापायच्या बापायक आजो, शेपाय, दादाजी म्हूण उलो मारतात. ही आदीच्या बापायची आवय. आमी बापायच्या आवयक आजी, शेमाय वा दादीची म्हूण उलो मारतात. हो आदीच्या बापायचो भाव. आमी बापायच्या भावाक काका, तितीव, आबा वा चाचा म्हणटात. आमी काकाच्या बायलेक काकी, तितीमाय, बडी अम्मा वा चाची म्हूण उलो मारतात. ही आदीच्या बापायची भयण. आमी बापायच्या भयणीक आतें, तितीन, फुफू म्हूण उलो मारतात. आतां पळोवया आवय वटेनची नातीं. ही आदीची आवय. आमी आवयक आई, माय, मम्मा, अम्मी म्हूण उलो मारतात. ही आदीच्या आवयची आवय. आमी आवयच्या आवयक आजी, मामाई, मामाय वा नानी म्हूण उलो मारतात. हो आदीच्या आवयचो बापूय. आमी आवयच्या बापायक आजो, पापाय वा नाना म्हूण उलो मारतात. हो आदीच्या आवयचो भाव. आवयच्या भावाक मामा म्हणटात आनी मामाच्या बायलेक मामी म्हणटात. ही आदीच्या आवयची भयण. आमी आवयच्या भयणीक मावशी, माशेन वा मासी म्हूण उलो करतात. घराब्यांत भुरगीं व्हडल्या कडल्यान वेगवेगळ्यो गजाली शिकतात, जश्यो दयाळूपण, प्रामाणीकपण, शिस्त, बऱ्यो संवयो, बऱ्यो पद्दती, चाली आनी रिती, दुसऱ्याक आदार, मान, मोग आनी खोस दिवप. आमचे आवय बापूय आमकां शिकोवपाक, ल्हानाचो व्हड करपाक खूब त्रास काडटात, म्हूण आमी तांकां खूब मोग
आनी मान दिवपाक जाय. आवयक घरकामात मदत करपाक जाय. घरांतल्यो वस्तू जागच्या जाग्यार दवरून घर निवळ दवरूंक जाय. तशेंच स्वताची कामां स्वता करूंक शिकूंक जाय. वेगवेगळ्या घरांनी वेगवेगळ्यो रिती आनी संवयो आसतात. कांय घरांनी घरांतल्यान भायर सरचे पयलीं जाणटेल्यांक सांगून भायर सरपाची रीत आसता. कांय घरांनी घरांतल्यान भायर सरचे पयलीं जाणटेल्यांचो आशिर्वाद घेवन भायर सरतात. कांय घरांनी घराब्यांतलीं सगळीं एकठ्यान येवन सण परबो मनयतात. कांय घराब्यांत जाणटी नेणटी घरांत भितर सरचे पयलीं मोचे भायर काडून घरांत भितर सरतात. तर ह्या धड्यांतल्यान आमी घराब्याचो अर्थ, घराबो म्हळ्यार सदांच एका घरांत रावपी नातलग, घराब्याचे प्रकार, ल्हान घराबो, व्हड घराबो, घराब्यांत रावपी कांय मनशां एका सारकीं दिसतात हें शिकलीं. तशेंच घराब्यांतलीं नातीं, रिती आनी संवयो शिकलीं.